शांती तुका दिवं संतोष आणि शांती तुका दिवं ही सगळी आता बेजीक थोडे वस्तू सांगता आम आमदार म्हणून निवडून येयले 1.5 म्हयन्यान ही तेंगेले कारस्थाना कमी आसताली आनी कित्या लागून जालें ती म्हाकाय खबर ना पयलीं म्हाका दिसता 1.5 म्हयन्यान दिले ऑलमोस्ट आपा लिपा करून आमी 20 ते 22 दीस आमी आउट ऑफ गोवा रहीत रावले तितून हांव अशें आसलो बाब इगरी आसलो बाब संकल्प आसलो आनी बाब उदोल आसलो 10 तारखेर वयत आमी 1-4 दीस आमगेले गणपतीचे लॉटरीच्यो ड्रॉज आनी सेम डे राती पळयत हांव पोत्तून बॉम्बे गेलो कित्याक बाकीचे 3 जाण बॉम्बे आसले बाब इगरी आसलो रुदोल्फ आसलो आनी संकल्प आसलो आनी इतल्या कारणान कित्याक आमकां खबर आशिल्ली 5-6-7 जाण ऑलमोस्ट PTI वचपाचे कित्या कारणान आनी कित्या लागून तें आमकां खबर ना तरी जाण आमी चिंतलें बाबा आमी तरी 4 जाण एकठांय रावले 8 जाणांक वचपाक चान्स ना आनी कोणाकूय दोम नाशिल्लो रिजायन जावन पोत्तून कॉन्टेस्ट करून तेगे BJP टिकेटीचेर उबो रावपाक ही आमकां खबर आशिल्ली बट जेन्ना म्हाका 4 दीस पयलीं सकाळीं 7:30 फोन येयलो 7:30 त्या फाटल्या तितून एक आमदार आलो आमी ऑलरेडी थिंगा 8 जाणां आहाय तूं आनी ती कित्याक रावता तरी कुसान यो हांवें म्हळें हांव येना हांव आमगे केपकारांकूय देव बरें करूं म्हणटा ते केपकारान म्हाका निवडून हाडलो आतां दुसरें म्हळ्यार आतां आमी हें जायत जाता आज सेलिब्रेशन हें केलें पयर एक मागीर ऑप्सां केलें सो म्हाका दिसता न्हू आमी एज अ काँग्रेस MLA आमी व्हडली मोठेपण कांय केलें ना लेट इट बी व्हेरी क्लियर आमी मोठेपण कांय केलें ना आमी आमगे पार्टीक फेथफूल रावले आनी आमगे कर्तव्य आसलें कित्याक काँग्रेसान आमचेर विश्वास दवरून आमी तिकेट दिली हें व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी आमगे स्टँडाचेर प्रिंसिपला फर्म रावले आनी म्हाका दिसता दीस इज वन स्मॉल थिंग वॉट वी कॅन गिव बॅक टू द पार्टी आनी आमगे केपेंकारांक सो हें हांवें केलें आनी असो आवाज जालो की ग्रामीण भाग आसा थंय 2 अशें हें जालें की तुमकां BJP कित्याक वचना अशें तुमकां विचारलें गेलें तशें दोनी सायडीन काँग्रेसीक रावपाचें आनी BJPक वचपाचें अशें दोनी सायडी तुमचे फुडें सिच्युएशन जाल्लें तर म्हगे भाशणाकूय हांवें म्हणलां आनी पयलीं हांवें लास्ट 2 days सांगलां सगळ्यांक दिसतलें बट हांव सांगता तुका अशें हार्डकोर BJP जे आमकां सपोर्टरान सपोर्ट केल्लो एक दीस पयलीं तेमी म्हाका म्हळें एल्टन तूं कित्याक रावता तूं जाल्यार वच बट जेन्ना हें घडामोड जावन 8 जाण गेले तेच मनशांनी म्हाका मॅसेज आनी इवन फोन करून सांगलें एल्टन आमी तुका एक आतां बरें उंचोय नदरे चोयताय म्हूण तुवें हो विश्वास आमचेर दवरलो आमकां दिसना म्हूण इतले जेन्ना पयसा वेव्हार चलतालो मिनिस्ट्री पोजिशना वेव्हार चलता तरी पासून तूं तुगेल्या उतराक रावलो म्हाका दिसता हे लोकांक दिसलें की एल्टन बाबा हेजेर विश्वास करपा म्हूण फुडें मातशें दिसलें आसतलें एल्टन BJP गेल्यार आमगे काम जातलें जॉब्स मेळटले बट म्हाका सांगूंक दिसता 33 जाण ते आतां आमदार कितले जाणांक जॉब दितले आनी सरकाराक पयशे आहाय खूंय इतले जॉब्स क्रिएट करपा आनी तांकां फारीक करपाक म्हाका दिसता 2-3 म्हयने आमकां लोकांक हेचो सॅलरी पडना गृह आधार लाडली लक्ष्मी स्किम्स आहाय तांकां आजून लोकां बावड्या पयशे पडनाय 3-4 म्हयने आनी सरकाराक म्हाका दिसता आनी जॉब्स क्रिएट करून आनी दिवपाक भुरग्यांक फटोवन सांगपाक जेन्ना 10,000 पयलीं जॉब दिता म्हणलें खूंय आहाय जॉब म्हाका दिसता फकत हे नांवाक पेपराचेर आसताय ऑन प्रॅक्टिकल कांय नाय सो हांव म्हाका दिसता आतां 3 आमदार आहाय कडेन आज जॉब भुरग्यांक दिवन दाखोवचे तेमी डेव्हलपमेंट कित्याक गेले ते कोण दाखोवचें आनी तेन्ना आमकां सिद्ध जातलें खरें गेलें ते डेव्हलपमेंटा म्हणून हांव अनेक फावटी आमगे जे BJPचे कार्यकर्ते आसलेले केपें मतदारसंघात जे म्हाका सपोर्ट केल्ले हांव तांकां धन्यवाद करता आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आज पासून ते मुजबार रावले हेज मुखारय मुजबार रावतले आनी आमी सगळे एकठांय जावन आमकां हिंगा राजकारण नाका आमकां पॉलिटिक्स नाका आमकां आमगे केपेंचे मतदारसंघ हे मुखार व्हरपा जाय नंबर 1 करपा जाय आमगे हो हेतू आसलो आनी म्हाका दिसता हे आमगेले सगळे कार्यकर्ते जे जावं काँग्रेसा आहले आनी BJPचे आमचे बरे आहले तांकांय हांव मागता की आमी सगळे एकठांय जावन केपेंचे मतदारसंघ हे मुखार व्हरया आज एक केपेचो नागरीक म्हणून आमकां खूब खुशालकाय भोगता बाब एल्टन आमच्या काँग्रेसान रावलो म्हणून उतर दिले ते भशेन इलेक्शनाक तो पक्षान रावलो मागता सगळे केपेकारां लागीं आतां उरले ते 4.5 वर्सां सगळ्यांनी एकत्र जावन काम करचें बाब एल्टना बरोबर कांय अपेक्षा करनासतना सगळ्यांनी एकठांय जावन केपेची उदरगत करची आनी अशें तशें पयशांक बळें पडची न्हू बरे भशेन आमी सगळे एकठांय जावन केपेची उदरगत करया आतां तुमी डिसिजन पळयलें आतां म्युन्सिपालिटी एरिया लोकाल कितें आसा व्यू तेणी डिसिजन घेतल्या तेजें पळय लोकांचें म्हणल्यार पयले सुवातेर असली नाका असली हाका बळी पडनासतना ताणें
ठाम निर्णय घेवन लोकांक दाखयला की आपूण कितलो केपेबल आसा एज अ MLA. दिला त्या उतराक रावलो तो सगळ्यांक आनी सगळे केपेकारांक आमी हड्डे फुलोवन भोंवपाक ताणें आमचें बरें केलां. कळ्ळें तुका. आनी हेच हाजो रिटर्न आमी ताका आतां उरले ते 4.5 वर्सान ताजे बरोबर रावन ताका काम करपाक तेंको दिवन आमी ताजे ह्या निर्णयाक समर्थन करपाक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉंग्रॅच्युलेट बाब आमचो एल्टन डिकोस्टा केपेंचो आमदार, तशेंच बाब युरी आलेमांव कुंकळ्ळेचो आमदार आनी तसोच आल्दोनाचो आमदार बाब एडवोकेट कार्लोस फेरेरा. आज हे 3 आमदार जे उरल्या आमचे काँग्रेसीचे आमी सोपूत घेतलेले ते आज 8 आमदार देवाक भियेनासतना BJP गेल्या. सो आय हॅट्स ऑफ टू दीस 3 MLAs, स्पेशली एल्टन, युरी एंड कार्लोस. आमकां एक विश्वास आहा these 3 MLAs, even though we are only 3, minority, extreme minority, we will take this Congress forward. Congress मुखार आमी भिवचे ना. काँग्रेस एजिटेशन जे पयलें करताले तशेंच अजून आनी मुखारय करताले. 2 दीस पयले म्हाकाय ही ऑफर आयिल्ली की यो दुसरे हे पार्टीक रावन, पूण हांवें एकूच सांगलां ताका, आय वूड रादर क्वीट पॉलिटिक्स than joining any other political party. And that is my word. That is the word. As a South District President, I will keep this word for next 5 years until when I'm there for Congress. And always I'll be with Congress. And सदांच काँग्रेसा बरोबर आसतलो. हे तुमकां सांगून देव बरें करूं. Hats off to you, Bob Elton. You have given us the privilege to lift our head high. आमकां तुवें लॉजीक घालूंक ना आनी ताका लागून आमी तुका देव बरो करूं. हे कोडिंगा एकठांय जाले ते थोडे लोक टिप्स ऑफ द आयसबर्ग. द होल कॅफे इज बिहाइंड यू. थँक यू. नाव कितें तुमचें? जुलिया उंडायस. बाजरांक गेले जाल्यार वर्सांक गेले जाल्यार आमकां पुठाय कितें तुमगे नांव बरें हा तुमकां सामकें बरें हें कित्याक तुमी एल्टन बाब गेलो ना. हेजेर आमगे सामकें मूज सामकें वयर सरता. कित्याक आज 8 जाण गेले आनी म्हाका एक राती कोणे व्हड लिडर सामको बरो लिडर म्हणटाय तेगे फोन येयलो आनी त्या लिडरान चाचील बाब म्हणटाय ते गेलो आनी सांग स्वताय म्हाका सामकें म्हाका म्हणूं लागलो एल्टना आपूण हें दिता कितें दिता मिनिस्ट्री दिता आनी दुसरें आपूण ताका 40 करोड दिता. हांवें ताका सांगलें बाबा तूं 40 करोड दी नाजाल्यार 50 करोड दी, तूं फक्त एल्टनाक विचार. आमी ताका कांय सांगपाक शकना. जरी तो देवा भिता आनी बांबोले फुरसा तो भिता जाल्यारच ते 40 करोड तो घेचना. जाल्यार तो भिना जाल्यार तो घेतलो त्या विचार. हे आमकां फोन आमी एकले आमगे हेल्थ कावन्सिलरागे फोन ताका मातसो रावला चाचेलागे फोन येता तो उठायलो आमकडे. ताका सामको मुठा घेवन यो आपूण करत न्हू ताका मिनिस्ट्री दित न्हू. पूण आमगे एल्टन बाबान आज नांव आमगे सांबाळ्ळें. दिसलें कित्याक एल्टन बाबान हितून नांव सांबाळ्ळें आनी आमकां तरी तोंड आहा मुखार वचोन सांगपाक मोत मारे म्हणटा. तो मागीर 1 ते 5 वर्सान ताणें उतर दिलो तें सांबाळून तो दुसरे पार्टी खूंय वचोन तें आमकां पळोवना. पूण ताका उतर आहा सांगपाक एल्टना मोत मारे म्हूण. कित्याक तो आज पासून देवा भिवोन आहा आनी तेणें आपणागे फॅमिलीचें नांव राखलां आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव राखलां. ताका लागून हांव चड आनी चड एल्टन बाबाक देव बरें करूं. is lost. Everything is lost. What to repeat करता? If wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. आज जेन्ना 8 आमदार काँग्रेसला BJP गेले, एल्टन बाब काँग्रेसी पार्टीन फॉर्म रावलो आनी ताणें आपलो कॅरेक्टर सांबाळलो. कित्याक कॅरेक्टर म्हणटात तो साम गरजेचो. आमकां दिसता तशें की गेले पयशे केले आनी कितें, पूण कॅरेक्टर म्हणटा तो तुका सदांच मुखार व्हरता. आनी आयज एल्टन बाबान कसल्या हवेसाक बळी पडनासतना आपलो कॅरेक्टर राखून हो कॅरेक्टर ताका फुडाराक सदांच आदार दितलो आनी मुखार व्हरतलो. तर आमी सगळ्यांनी अनेक फावटी एल्टन बाबाक जोरान ताळे मारपाची गरज.